भाई बरोबर इतले युवा भोंवता हे पळोवन खरेंच बरें दिसता। खुबश्यो गोष्टी आमी ह्या मतदारसंघात पळयतात। थोडे अपक्ष उमेदवार आसा हे पयशाच्या नेटार आमच्या युवांक विकते घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा। पण म्हाका सांगपाक गर्व दिसता की मांद्रे मतदारसंघाचे युवा हे स्वाभिमानी युवा आसा आणि ते पूर्णपणे ज्या मनशान ह्या मतदारसंघाचो विकास केला, ज्याचे विजन आसा की ह्या मतदारसंघा खातीर विकास करपाचो, त्या मनशा बरोबर मांद्रे मतदारसंघाचे युवा रावतले आणि भरघोस मतांनी परत एकदा आमचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार दयाभाई सोपटे निवडून येतले हेचेर मात्यूच दुबावना। तेका सोपटा युक्त घेतला तेव्हा तो असं बोलता, तो बोलता। मी तेका असो प्रश्न विचारतोय, जेव्हा आमचे मांद्रेचे काही लोक केरळा पुरण अडकलेली त्यांना सोपटेन कित्या फंड क्रिएट करू ना, त्यांना ह्या युवकाचा आवाज खंय असलो सांगता पळय विकते घेतल्यार म्हणून तो मनीस त्याच्या कोणाचे तरी गव्हर्नमेंटाचे काम केला आसतले सोपट्यान, तेका लागून तो आयज त्याच्या वांगडा आहा। आमकां कोणी विकते घेवंक ना, आमी आमच्या भुरग्याची कामां जावंक जाय म्हणून हेवटेन तेका तेणे कोणे तो उलोवपाचे फुडें। हो जो आता कोण जो उलयला पळय तेजो यूथ जो अंजूनच्यान हांगा येवन उलयला तर तेका तेणी विकतो हाडला आनी हांगा उलोवपाक लायला। कित्याक तेजे जे यूथ आसा तेच्या बरोबर जो यूथ आसा त्यांच्यान ताकद ना की आपूण अगेन्स्ट जिताच्या उलोवपाची। कोणी म्हटला की महिलांक विकत घेतला, आयज ती महिला आयल्यात पळय ती कोण विकत येवंक ना, आणि जेणी कोणी म्हटला आसतले पळय तेणी विकत हाडल्या आसतली आणि त्याच्या घरान महिला असतात ती बी त्यांच्या बरोबर भोंवतात, तेंका तेंच्यांनी विकला आसतली म्हणून तेंच्यांनी ही उतरां काढल्यात अशी। आणि आमकां कोणी विकत घेवंक ना आणि आमी विकत वचपाची ना, तो कोणाक हाडटा तो विकत हाडटा आसतलो। जीत आणि सोपटे दोगोय आयतारा पारशा प्रचाराक। जीत म्हणटा पारशा सोपटेचो गांव, मात कार्यकर्ते चढ ताचे बरोबर। सोपटे म्हणटा कोणे कोणाकूय तेको दिलो म्हूण ताका भंय ना। आयजूय तो त्याच्याच गांवान प्रचार चालू आहा, त्याचो घरोघर प्रचार, आणि आमी त्याच गांवान आसा। मातसो लक्ष मारपाची गरज आहा सगळ्यांनी की त्या वांगडा त्याच्या गांवचे ना भायले सगळे येयलेले आणि हांगासर प्रत्येक हांगासर जमले ते जास्तान जास्त पारशे गांवचे लोक जमले। हमारा नेता कैसा हो, एमजेपीन काँग्रेसीक सपोर्ट करू किंवा काँग्रेसीन एमजेपीक सपोर्ट करू किंवा एमजेच्या कार्यकर्त्यांनी आणि कोणाकय सपोर्ट करू, नक्कीच म्हाका खंयच्याच पद्दतीन कसलोच परिणाम माझ्या हे निवडणुकीन जावपाचो ना। त्या दुसरें सांगता, दुसऱ्यांनी कितके जरी प्रयत्न केले की दयानंद सोपटेक वडोवपाक जाय, म्हाका दिसता तुमकां ही विटनेस आसा जनता, ही सुद्धा गोष्ट तेंच्या कशीच घडची ना, कारण ती ताकद, ती बळ आणि तो विश्वास ह्या माझ्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहा। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर।